स्टेज वाढू शकता. आणि त्या दृष्टिकोनाच्यान आज श्रमदान हो कन्सेप्ट आम्ही हाडला तो त्याच हातूंतल्यान कन्सेप्ट आसा की अंत्योदय तत्वाचें काम करपा खातीर. म्हाका जर हांव दिसता की ह्या गोंयभरांतल्यान जर म्हाका 4-5 हजार जर तरुण जर मेळ्ळे आसत जर जायत न्ही एज ए स्वयंसेवक म्हणून आसा श्रमदान आरपी म्हणयात श्रमदान जे वॉलंटियर्स म्हणयात ते जर मेळ्ळे आसत जर जायत न्ही आमी सगळे गोंयभरच्या लोकांच्या आसा जबाबदारी आमी घेवंक शकता. आर्थीक दिशा मदत करणारे लोक आमकां शेकड्याच्या लावताना लोक मेळटे आसा. जर एक वरच्यान आर्थीक दिशा मदत करपी आनी फिजिकली काम करपी जर आमचे वॉरियर आसत जर जायत आमची टीम आसत जर जायत न्ही आमकां कठीण ती टीम उबी करपाची गरज आसा. आमची संस्कृती रक्षण करपा खातीर आसा आमकां खूब मोठे पावल उचलपाची गरज आसा की आज आमची संस्कृती म्हणली की बीच संस्कृती म्हणजे एक 20% जो आमचो बीच आसा ताजेर जें चलता की तीच म्हणल्यार आमची गोंयची संस्कृती अशी प्रतिमा आसा. आमकां फुडल्या काळांत आसा न्ही तें गोंय न्ही ती आमची संस्कृती न्ही आमची ग्रामीण संस्कृती आसा की जी ज्याच्या सगळ्या मनीसपण गांवपण हें सगळें ओतप्रोत भरलें आसा ती आमची संस्कृती आसा. ती संस्कृती आमकां जगा समोर दाखोवपाचो प्रयत्न आसा. आमी बिरसा मुंडाच्या ह्या जयंती निमित्तान आमी तें याद करपाक शकतलो जायत न्ही जाल्यार त्यो गोश्टी करपाक जाय. आनी तें करता आसतना आमी सगळे मेळून जे आसा न्ही आज गोंयांत वा देशांत एक अत्यंत उदाहरण जें बरें मेळटा तें मारवाडी लोकांचें समाजाचें. ते आपल्या एका लोकांक मदत करता आनी तातूंतल्यान ते ताणें आपल्याच लोकां बरोबर घेवन जे आसा न्ही ताणें की तांकां सक्षम भक्कम केल्लें आसा. म्हणून आमकां ह्या सगळ्या गजालीचो संदेश घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. आमच्या बरोबर जे लोक आसात भुकेल्या पोटाक क्रांती जावची ना की भुकेल्या पोटाक सांगले ताका क्रांती करप सांगल्यार जावचें ना. पण भुकेल्या पोटाक क्रांती जावची ना जाल्यार आसत जायत न्ही आमच्या जे बरोबर आसा ज्यो सामाजीक क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रांत सांस्कृतीक क्षेत्रांत एज्युकेशन क्षेत्रांत काम करणारे जे आमचे संघटन आसा ताका सक्षम करपाची जबाबदारी आमची आसा आनी ते आमी करपाची गरज आसा. ते जर आमी टीम म्हणून करपाक शकले जाल्यार एक 5,000-10,000 जर संख्या आमचे ह्या समविचारी लोकांची आसत जर जायत न्ही जाल्यार गोंय एक सुंदर गोंय जें आसा गोंयचे समस्या प्रश्न आसा किंवा येणारी जी विरोधी शक्तीची आव्हान आसा ती करपाची ताकद जी आसा आमचे आसतली. त्यामुळे हें गोंय जें स्वतंत्र गोंय आसा तें अबाधीत दवरपाचें काम आमचें आसा आनी त्याच प्रमाणे आमी काम करुया. आनी परत एकदां ह्या बिरसा मुंडाच्या जयंतीच्या निमित्तान आसा तांचे विचार आचार आसले समाजांतल्या शेवटच्या मनशाक पावपा खातीर आज ते रॅली काडटा आसतना आमचो तोच हेतू आशिल्लो की 6 दीस रॅली म्हणटा आसतना आनी अशे 1,000-2,000 रॅली आनी 1,000-2,000 तरुण हे खंय वता कित्याक वता ताची गोवा भर चर्चा जाता आनी खरें अर्थान ती चर्चा करपा खातीर आमकां यश आयलें. आनी म्हाका दिसता खंयच्याय परिस्थितींत सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान प्रिंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता वाचक आनी जो जेचे कडेन मोबायल आसा तो अशा 100% लोकांक भगवान बिरसा मुंडा कोण तो आवडटलो आनी ताचे विचार आचार ते आमी रुजोवपाक शकतले आनी तातूंतल्यान आमकां समाजाची फुडें वचपा खातीर एक बरी ताकद मेळची. ह्या दृश्टिकोनाच्या रॅली आमी काडिली आनी पूर्णपणे हांव तर म्हणन ह्या सगळ्या 100% आमकां यश आयलें 100% यश आयलें आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां फुडल्या काळांत हीच स्फूर्ती घेवन आसा न्ही की गोंयच्या हिता खातीर गोंयच्या बऱ्या खातीर आमकां काम करपाक जाय. आमी कटिबद्ध आसा आनी भगवान बिरसा मुंडाच्या जयंती निमित्तान शपथच जाता समाजाच्या हिता खातीर आमचे कडेन ताकद आसा तो पर्यंत आमी समाजाच्या उत्थाना खातीर काम करतले अशी अपेक्षा तुमचे कडेन व्यक्त करता. आनी ह्या वेळार 2 शब्द उलयता. बरें देव बरें करूं सर. सराचे विचार आमी सगळ्यांनी आयकले. तातूंत भितर बिरसा मुंडाई जल जमीन आनी जंगल वाचोवपाक क्रांती केली आपलें बलिदान केलें. जल जमीन आनी जंगल हें गोंया भितरूय बी आमी वाचोवपाक जाय काय कितें आनी राजकीय इच्छा शक्तीच्या जोरार हें जावपाक चड बरें पडटलें हें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. ही रॅली यशस्वी करपा खातीर फातोर्डा भितर आनी गोंयच्या अनेक भागांनी कॉर्डिनेट करपी सराचे OSD पयलींचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब संतोष लोलयेकार हाणें इफेक्टिवली कॉर्डिनेशन केलें. संतोशान आमकां एकूय दीस सुशेगाद बसपाक दिल्ला आनी ह्या एकूण कार्यक्रमाचे सगळें जें कितें आसा तें संतोशाक बरे भशेन खबर आसलें. संतोशा बरोबर दिपक येवप आनी दुसरो आमचो भाव येवप आनी हेंच्यांनी आमकां दीस रात ह्या कामाक लागून सांगप. ह्या एकूण कार्यक्रमाचे जे तुमी सगळे उपस्थित रावले तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करपाक जे आमचे बरोबर जांच्यांनी आमचे बरोबर काम केलें त्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करपाक हांव विनवणी करता बाब संतोष लोलयेकर. सराच्या संकल्पनेतून म्हळ्यार म्हाका खबर आसा जेन्ना
गेल्ले विधानसभेचे अधिवेशन सुरू आशिल्लें त्या वेळाचेर ही भव्य सांस्कृतीक यात्रा आमी करया हेचो उलो सरान मारलो आनी सगळ्या सराच्या हितचिंतकांनी अख्ख्या गोंयभर ही संकल्पना उचलून धरली आनी सराक उत्स्फूर्त पाठिंबो दिलो. ज्या पद्दतीन बिरसा मुंडाची रॅली अख्ख्या गोंयभर फिरली म्हळ्यार पेडणेसान पत्रादेवीसान आज मडगांवां आयली आनी हे सगळे आयोजन करता आसतना आमकां जे एक पाठबळ मेळ्ळें, जे कार्यकर्ते आमकां मेळ्ळे अख्ख्या गोंयभर, खरेंच त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. हे कार्यकर्ते म्हणल्यारच ही रॅली आनी ही रॅली जाता आसतना आमकां खंयच असो त्रास असो जालो ना. प्रत्येक पेडण्या वचूं, पेडण्याचे आमचे कार्यकर्ते, सराले कार्यकर्ते, सरान उल मारल्या येवपा सारके कार्यकर्ते आसात. त्याच बरोबर ताजे नंतर आमी गेले तिसवाडीक आमकां उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळो. फोंड्या तर ताजो महाप्रलय जालो. ताजे नंतर कुडचडे, सावड्डे, सांगे, केपें सगळ्या कडेन आमकां जो प्रतिसाद मेळ्ळो की लोकांनी म्हणलें की रॅली म्हळ्यार अशी आसची, ही न भूतो न भविष्यती रॅली जाल्ली आनी फाल्यां हेची सांगता जातली आमच्या होम ग्रावंडाचेर. आनी ह्या होम ग्रावंडाचेर ही रॅलीचे प्रदर्शन आनी रॅलीचें आयोजन पळोवपाक हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता तुमी काणकोणा येवचे आनी ह्या रॅलीची सांगता जी दिमाखान जातली ती तुमी विटनेस करचे हें तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता. आनी आभार व्यक्त करता ज्या पद्दतीन तुमी सगळ्यांनी आमकां पाठिंबो दिलो, सराचें कार्य तुमी उचलून धरलें. भगवान बिरसा मुंडा हे हेंचे एक कार्य घेवचो आदिवासी योद्धो जेणे आपल्या स्वाभिमाना खातीर आपले बलिदान केले. आपल्याले लोक आसात तांचे खातीर इंग्रजां कडेन लढलो आनी आपल्याले बलिदान दिले. पूण तेचें कार्य फाटी उरना. आज तेचो अख्खो देश ही जयंती मनयतात आनी ह्या वेळाचेर आमचे मदें जे आमचे पुढारी माननीय सभापती, त्याच बरोबर माचयेर आशिल्ले सर आमचे बाबू कवळेकर सर, आमी फोन केल्या पासून सरान घेतलो. आमी खंयच्या वेळाचेर बाबू कवळेकर सरा कडेन गेले जाल्यार सरान आमकां सदांच उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्लो आसा. तशेंच माचये वयले सगळे मानिस्त सर, तुमी सगळ्यांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिलो. हांव चड करून नांव घेता आमचे फातोडेचे जे भाजपा मंडळ आसा, आमचे दिलीप नायक हेणें आनी त्याच्याच सांगात्यांनी, सुजय लोटलीकर आसूं, बाकी सगळे बाबल आसूं, मागीर आमगेले सगळे फातोडेचे हेमी आमकां खंड आमकां हो रॅली आयोजन करपाक मदत केली. त्याच बरोबर कामील बाब मडगांव म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर हेणेंय बी आमकां खूब मदत केली. तशेंच आमचे चेअरपर्सन दामोदर नायक, राजू नायक कावन्सिलर, त्याच बरोबर बबिता नायक हाणें, मागीर सगळ्यांत व्हडलो आमचो बार्बोजा बाब एंथनी बार्बोजा, खरेंच तुजी तोखणाय, तुवें भरपूर ह्या रॅलीक आपल्या लोकांचो, कुडचडीच्या लोकांचो आस्पाव केलो. भागवत मॅडम तुमकां सगळ्यांक आनी हांगा जमिल्ल्या सगळ्या म्हाज्या भावांक भयणांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमची साथ आशिल्ल्यानच ही रॅली सक्सेसफूल जाली आनी ह्या रॅलीची गाथा आमी फुडली जायतीं वर्सां गायत रावतले. हांव सराक मागता देव दामबाबा कडेन की सराक भरपूर आयुश्य आरोग्य मेळूं आनी ह्यो रॅली अशी भगवान बिरसा मुंडाची रॅली हेतल्या फुडल्या एखाद्या वर्सांनी चड दबाज्यान करची आनी फुडलो जो तुमचो राजकीय प्रवास आसा तो मोठ्या दिमागाचो जावचो, जेजे मुळे गोंयच्या समस्त जनतेचे कल्याण जातले. परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी एकच विनवणी आसा, हांगा भगवान बिरसा मुंडाच्या जिवनपटाचेर आधारीत जे स्ट्रगल ताणें केले हेचे नाटक हांगा जातले. तुमी ह्या नाटकाचो, जरी म्हाका खबर आसा तुमी सकाळसान रॅलीक आशिल्ल्यान तुमी टायर्ड जाल्ले आसात, ह्या टायर्ड पण तरी आसतना जो भगवान बिरसा मुंडाच्या प्रेमा खातीर आमी हांगा जमले, ही रॅली काडली, हें नाटक तुमी पळोवचें आनी तेजो आस्वाद घेवचो. तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. राष्ट्रगीत म्हणूया आणि कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. कार्यक्रम सोपूया. सगळे उभे राहा. सावधान, सगळे सावधान. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे. शुरू कर.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बोलो भारत माता की भारत माता की वंदे नाव घेवपा विसरलो आमचे दीपक पै मडगांव मतदारसंघात बाकी सगळ्यांनी तुवें जे ऑर्गनायझेशन केलें आयोजन केलें तुका बी मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कोणालें नांव जर चुकून उरलें आमगेलो गांवकार आमगेलो दीपक कोमरपंत आनी कोणालें नांव घेवपाक चुकून उरलें जाल्यार म्हाका माफ करचें परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी बसात तुमी नाटकाचो आस्वाद घेयात एक थोडो वेळ बसात रिक्वेस्ट तुमकां सगळ्यांक हो नाटकाचो आस्वाद तुमी घेवचो एक मिसिंग मोबायल मिसिंग आसल्यार कॅन्टिनात दवरया कोणालो